नमस्कार, दिसभरांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। CRZंतल्या बांदकामांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वतले सर्वोच्च न्यायालयान, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। जमीन रूपांतरण कायदो 39A गोंयाक मारक, कायदो फाटी घेवपा खातीर करतले आंदोलन, मनोज परबाची शिटकावणी। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या नोकऱ्यांनी थळाव्यांक दिवचे प्राधान्य, फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची मागणी। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक कितेंय जाल्यार आमी जापसालदार ना, सांगता थळावो आमदार क्रूज सिल्वा। साजुजेदी आर्याल कोफुसांव प्रकरणांत 20 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसोवपा वेल्यान जाल्लो बोवाळ। मुरगांव पालिकेचे बसकेन तापलो कोळसो प्रदूषणाचो विशय, प्रदूषण नियंत्रणात हाडपाची नगरसेवकांची मागणी। आता खबरो विस्तारांत। अंजुणच्या 175 दुकानांक सील करपाच्या पंचायत नोटीसी आड सोमारा थळाव्या वेवसायिकांनी आंदोलन केले। पंचायतीची चूक असल्यार आमकां त्रास कित्याक असो प्रश्न ताणें ह्या वेळार केल्लो। हो विशय घेवन आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो हाणें मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयान हस्तक्षेप याचिका दाखल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्या। ह्या सगळ्याक पंचायत सचिव जापसालदार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। The Chief Minister that a lot of people जितके आमचे रेस्टोरेंट ओनर्स आसूं और टेम्पररी हार्ट्स ओनर आसूं और तावेर्न ओनर आसूं और आमचे जे होम स्टे ओनर आसूं जेंचे कडेन GCZMन परमिशन दिले, पंचायतीन परमिशन दिले आनी तेजे उपरांत जे पंचायतीन तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय आसलें फॉर टेम्पररी हार्ट्स ते दिवंक ना आनी तांकां डायरेक्ट ट्रेड लायसन दिले। आनी ऑनरेबल हायकोर्टाचो जज कितें म्हणटा, दे शूड हॅव हॅड द लायसन्स ऑफ द पंचायत अंडर सेक्शन 100 to 101, that is construct a temporary hut or a temporary restaurant or a home stay with the panchayat permission under section 100, which none of the secretaries, none of the panchayats were issuing all these years, which has started now only after the High Court giving this order. So why should the locals be penalized because of the mistake being done by the secretary of the panchayat? म्हणजे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आहा तेणे मिस्टेक केले म्हणून आमचे लोकल कित्याक पेनलायज जावप? आनी ह्या लोकलां कडेन सगळ्यां कडेन GCZMA आनी अदर परमिशन्स आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन आहा, GCZM परमिशन आहा, पंचायतीचे ट्रेड लायसन आहा, FDA लायसन आहा आनी बाकीचे एक्सायज लायसन्स आहा, वेट्स एंड मेजर्स लायसन आहा, हे सगळे भाशेचे परमिशन आहा आनी तांकां सांगता 100 परमिशन ना, सो तुमचे सील करचे। सो हे म्हाका दिसता खंय तरी अन्याय जाता आमच्या लोकलांचेर आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट शूड इंटरवीन, द गव्हर्मेंट ऑफ द डे शूड इंटरवीन, तेणी इंटरवीन करपाची गरज आहा लोकलांक सेव करपाक, हेल्प करपाक, जेंचे बिजनसीस लिगल आहा पळय तेंचे उलयता। एश्युरन्स दिला ना, आतां सांगला तुमकां आमी सुप्रीम कोर्टान अपील फायल करता, जेंकां कोणा कडेन परमिशन आहा why they should be shut when we are paying all taxes, we are paying GST, we are paying income tax,
वी आर पेईंग ऑल द रिक्वायर्ड टॅक्सीस टू द गव्हर्मेंट. सगळी लायसनांक टॅक्स फारीक केला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक फारीक केला आनी ऑफिशियली आनी लायसन घेतलेले आहा. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिस, FDA, फूड अँड ड्रग्स आसूं, एक्सायज आसूं, सगळी लायसनां काडल्या. हायकोर्टात जी ऑर्डर पास केल्या पळय रे, इट इज अन व्हेरी एक्चुअली तशी पळोवंक वचत जाल्यार लोकां खातीर लिगल काही स्ट्रक्चर आसलेले जे रॉंग पंचायत आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी कितें तरी रॉंग कोर्टान सांगलें की रॉंग एफिडेविट दिले. बट तेजे लोकां खातीर जे आहा पळय न्ही योग्य न्हू. जेचे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा, जो ट्रेड लिगली बिजनेस करता, तेजेय बी अशा पद्दतीन सील करप योग्य न्ही. आमी सांगलां की हायकोर्टान इंटरव्यून फायल करचें, बट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फायलिंग द इंटरव्यून इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन्स्ट दॅट ऑर्डर इन द फेवर ऑफ पीपल दोज आर हॅविंग द लिगल कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी लिगल बिजनेस लायसन्स तांकां दिवपा खातीरच गव्हर्मेंट तांकां मदत करपाक तयार आहा. रेस्ट ऑल तांकां तर सेक्रेटरीची मिस्टेक आसा ती कोणाचे सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी आसाच. जमीन रूपांतरण 39A कायदो हो 16B परस भयानक कायदो. बारीक गोंयकारांक मजत करपाच्या नांवा खाला दिल्लीच्या बिल्डर लॉबींग खातीर हो कायदो हाडला. शेताबाटांचें रूपांतर 30 दिसां भितर नगर नियोजन खातें करतले. कितली सुवात रूपांतर करप हाचेर कसलेंच बंधन ना. देखून ह्या कायद्या आड विरोध करपा खातीर बेरेस्तारा TCP कार्यालयाचेर आंदोलन करतले. गोंयकारांनी हातूंत व्हडा संख्येन वांटो घेवचो असो उलो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज पोरोबान मारला. हे 39A जे अमेंडमेंट TCP हाडला, हे जर लोकांच्या बऱ्याक लागून आसा, हे जर गोंयकारांक लागून आसा जाल्यार ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटाक आनी BJPच्या ह्या आमदारांक आनी मिनिस्टरांक वोटिंग करपाक भंय कोणाचो आसलो? ते कोणाक भियाताले? एक्सपोज जायत म्हणून भियाताले काय कित्याक भियाताले? जर येदे व्हडले तुमी हो कायदो चेंज केल्यात, 2-3 पानाचो कायदो हा, बट इतलो व्हडलो इम्पॅक्ट करणारो कायदो आसा, जेचेर जेन्ना आमच्या आमदारान वोटिंग मागले, बोवाळ घातलो, तेन्ना आमच्या आमदाराक तुमी भायर काडलो, पूण तुमी वोटिंग करूंक ना आनी हे बील पास केलें. आनी तुमकां अशीच ही बिलां पास करपाक जाय म्हणून काँग्रेसच्यान आमदार तुमी विकते घेतल्यात आनी तुमची मेजॉरिटी केल्यात आनी आयज तुमी असेंब्लीन जाय तशी मनमानी, जाय तशी डिक्टेटरशीप तुमी करिता. आतां 39A म्हणलें कितें? जशें 16B विजय सरदेसायन हाडलेले, जे जाय ते जागे तुमकां कन्वर्ट करपाक मेळटाले, तशें ते 39A हे अमेंडमेंट आसा. TCPचो जो कायदो आसा तितून हे न्यू तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडला 39A. भितर क्लियर कट बरयला की जर कोणाक आपलो जागो कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाची ऑर्चर्ड लँड कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाचे पॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाचे भाट कन्वर्ट करपाक जाय, जाल्यार तेंच्यांनी फक्त एप्लिकेशन घालपाचें आनी ते कन्वर्ट जातले. आनी दोंगर आनी शेतां आनी भाटां ही काबार करपाक लागून ह्या विश्वजीत राणेन दिल्ली लॉबीक सपोर्ट करपाक लागून ह्या BJP गव्हर्मेंटान हो 39A कायदो हाडलेलो आसा. तेंच्यांनी वांगडा येवन गोवा अगेन्स्ट 39A म्हणून तेंच्यांनी उलो मारला लोकांक की TCPचेर प्रोटेस्ट हे करतले म्हणून. 22 तारखेर येता ते 22 तारीख म्हणजे ब्रेस्तारा सकाळी 10 वरांचेर TCPच्या हेड ऑफिसार गोवा अगेन्स्ट 39A हो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी कॉल आउट केला. सो तेंच्यांनी हितून सगळ्यांक उलो मारलेलो आसा. आमी सांगपाक सोदता, कालूय आमच्या आमदारान आनी अजयान ऑलरेडी सांगलेले आसा, डिक्लेअर केल्ले आसा, पूण आतां ऑफिशियली डिक्लेअर करता की ह्या प्रोटेस्टाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फूल सपोर्ट आसतलो, फूल तेंको आसतलो. ह्या माध्यमांच्यान आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की ह्या 39A तुमचे गांव जर वाटोवपाक जाय, तुमची घरां जर वाटोवपाक जाय, तुमच्या घरा सायडीचे जागे जर वाटोवपाक जाय, तुमच्या घरा फुडली शेतां जर वाटोवपाक जाय, तुमच्या घरांत उदक ना येवपाक जर तुमकां नाका येयिल्लें ना, तुमच्या घरांत माती घुसलेली नाका ना, पावसाचें उदक रन ऑफ जावन दोंगर घेवन तुमची घरां व्हांवोन घेवन गेल्ली नाका, जाल्यार तुमी ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट दिवचो. हांव सगळ्या रेव्होल्युशनरीज आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी जे आसा गोंयभर तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की ह्या प्रोटेस्टाक मोठ्या संख्येन तुमी हजर रावचे. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची साधन सुविधा सुदारपा खातीर उच्च न्यायालयान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ल्यान आपूण न्यायालयाचे उपकार मानता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 30 मे मेरेन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो. तशेंच हॉस्पिटलांतल्या नोकर भरते विशीं थळाव्यांक प्राधान्य दिवचें अशी मागणी फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें केल्या. मंगळारा आमदारा सयत गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यांनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. 25 सप्टेंबराक 2023 आमी एक अशें सरप्रायज विजीट हांगा केल्लें
हे जातकर हांवें चीफ सेक्रेटरीक 26 तारखेक लेटर बरयलें, 27 तारखेक लेटर बरयलें आनी 15 दीस सरकाराक नोटीस दिली की हे हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल करा म्हणून. सो आतां हे जर तुमी करना जाल्यार वी वील बी फोर्स टू गो टू द कोर्ट. खूब जाणांनी इन्क्लुडींग द मिडिया आमची फकाणां केली केन्ना वता कोर्टान केन्ना वता काय. 16 ऑक्टोबराक हांवें तांकां परतो एक रिमायंडर दिलो की तुमी जर हें करना जाल्यार आमी कोर्टान वतले. मागीर फायनली 1 डिसेंबर वी हॅव फायल्ड द PIL ताजें हियरींग 12 डिसेंबराक पयलें जालें आनी 14 फेब्रुवारी 4 हियरिंगां जावन एक क्लियर ऑर्डर आमचे फावरात बॉम्बे बेंच ऑफ द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट आनी आमकां दिल्ली आहा. हे ऑर्डरीन तांणी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is right to health. It is the right of every Indian citizen to have the best of health facilities. ह्यो फॅसिलिटी सरकारान दिवपाची सरकाराची कायदो जाता, सरकाराचें कर्तव्य जाता. हें सायट केल्लें आहा आनी तांणी सांगलां की द हॉस्पिटल शूड बी फुल्ली फंक्शनल. हातूंत कोड ऑफ कंडक्ट येतलो आनी कितें येतलें ही तुमकां एक्सक्यूज दिवपाक मेळचें ना. आनी तांणी कॉम्प्लायन्स बाय 20th एप्रील फायल करूंक जाय आनी 30th एप्रील म्हणल्यार गोवा स्टेटहूड डे, 30th मे गोवा स्टेटहूड डे म्हणल्यार हें हॉस्पिटल कंप्लीट जावंक जाय. आनी हें जर जायना तेन्ना हें ICU लॉक आसलें. आतां तें ICU लॉक आसा. दोतोराचे प्रमाणे ताचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटी आसा, ताचे कडेन ना ते फक्त दोतोर म्हणल्यार रिक्रुटमेंट इज अ इशू. आतां तांणी कोण हें केल्लो आहा, अनाउन्समेंट केल्लो आसा, एडवर्टिजमेंट रिलीज केला टू रिक्रूट पीपल. थंय आमी स्थानीक मनशाक लँड लुजरांक पयलो फायदो जावंक जाय हो म्हजो डिमांड आहा. आय वील फॉलो अप ऑन दीस. साजुजे दियारियल वाठारांत घाल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक कितेंय जालें जाल्यार ताची जापसालदारकी आपूण तशेंच पंचायत घेवची ना, थळावो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. कसलीच परवानगी घेनासतना हो पुतळो हाडून बसयला. हे कोफुसांव शांतीकायेन सुटावे जावचे हाचे खातीर आमी यत्न केल्लो पूण कांयच जाल्लें ना अशें क्रूज सांगता. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिल्या उपरांत तो उलयतालो. पयलीं सद्या तो स्टॅच्यू घायलो आहा तो विथआवट एनी परमिशन, कांयच इलिगली तो बांदलो आहा. पंचायताक इन्फॉर्मेशन पासून दिलो तें फकत एक प्रिंट घालपाचें. कलेक्टरा कडेन हांवें विचारलां आतां स्पेसिफिकली विचारलां कोणूय येयल्ले काय म्हूण स्टॅच्यू इन्स्टॉल करपाक परमिशन मागपाक. तेणें सांगलां ना कोणाक दिलो ना आनी वी आर नॉट द ऑथॉरिटी म्हणून. 2-3 फावटी विचारलां तेणें कोणाक परमिशन दिलो ना आनी तो ऑथॉरिटी न्हूय म्हणला, ताका रायटूय ना दिवपाक. सो तो इलिगली थिंग घातला. सो इलिगल घायलो तो. आतां कलेक्टरान रिक्वेस्ट केलो इन्स्पेक्शन कर म्हणून. पुलिसांनी त्या 19 आनी 20 दोनूय फावटी पुलीस हाडले, डिप्युटी कलेक्टर हाडलो. तांचे उजेर तेमी तो स्टॅच्यू घायला. सो तेमी परमिशन दिलो जाल्यार ताका घालपाक आसता. आयज तेमी तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय सेफ्टीची. सांजे ते हांवें लोक घेवपाना ना म्हणून MLA घेवपाना तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोणें थिंग येवन केलें जाल्यार कित्याक तो सांग आयसोलेटेड आहा, थिंगा लायट ना, रोड ना, कांयच ना. सो हांवें एश्युरन्स मागला ताका तेजी सेफ्टी पयलीं घेवपाक जाय. कित्याक इलिगल तुमी घायला, परमिशन तुमी घेतला, थिंगा हाडोवपाचें ना ना म्हणून परमिशनूय दिवना. कलेक्टरान म्हणून आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी थिंगा इन्स्पेक्शनूय करता. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला आपूण चयतालो. सो हांव क्लियर सांगूंक सोदतां थिंगा कितेंय जाल्यार सांजे ते आरेवाचो लोक रिस्पॉन्सिबल आसपाना ना म्हूण आमी आसपाना. कित्याक पिसफुली आमी जायते अटेम्प्ट केले तें सॉल्व करपाक. आमी कोणाकूय फोर्स केलो ना थिंगा. काल जालां तें सॉल्व जालां तें मिनिस्टर थिंग विजीट केला. मिनिस्टराक खबर आहली 19th थिंगा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इश्यू जाता म्हणून. दुसऱ्या दिसा ताणें एटलिस्ट लोकल MLA विचारपाक जालें बाबा तुमचो इश्यू कितें आहा, सॉल्व करया, आपूण येवचो आहा, आमकां कांय खबर ना तितलो येतलो म्हणून. साजुजे दियारियल वाठारांत बसयल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वेल्यान बोवाळ जाल्लो, जातूंत मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर माती मारपाचो प्रकार लेगीत घडलो. ह्या प्रकरणांत मायना कुट्टरी पुलिसांनी 20 अनवळखी लोकां आड गुन्यांव नोंद केला आनी हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. त्याच्या आशीर्वादान आमी करपा पावल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी महाराजाचो पुतळो घायल म्हणून तुका ऑब्जेक्शन ना.
काल सांजुदे आरियल हांगा जेन्ना शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याचें इन्स्टॉलेशन करपाक मंत्री सुभाष फळदेसाय गेल्ले तेन्ना तांचेर काही अज्ञातांनी माती मारली, दगडफेक केली. हाका लागून आनी मोठो बोवाळ जालो. थंयच्या लोकांचें म्हणणें आसा की हांगच्या शेतांतल्यान रस्तो व्हरचो न्ही, रस्तो आनी जो पुतळो बसयला तो कायदेशीर ना, पंचायतीची परमिशन घेतलें ना आनी हाका लागून मोठो बोवाळ जालो. ताजे नंतर मायणा कुडतरी पुलिसांनी आज 20 अज्ञात लोकांच्या विरुद्ध बेकायदेशीररित्या जमाव करप, दंगल करपाचो प्रयत्न करप ह्या कलमा खाला गुन्हो रजिस्टर केल्लो आसा. मायणा कुडतरी पुलीस हाजो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णीकर. कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापली. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून लोक विटल्यात तेन्ना मुरगांवांतले कोळशाचे प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर पालिकेन पावलां उबारपाची मागणी नगरसेवकांनी केली. तशेंच पालिका वाठारांतल्या घरांचें परतून मुल्यांकन करपाचेरूय ह्या वेळार एकमत जालें. कोलाचो म्हणजे कसो, कोलाचो आतां कशें पोल्युशन, हितून पोल्युशन खूब वाडटा म्हणून कोल आमकां बिझनस कोण करता ना, कामदारांच्या बद्दल काय ना, तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पोटा खातीर लोक खंय खंय कामां करतात म्हणून आमकां कितें आहा, पोल्युशन कंट्रोल जावपाक जाय. लोकांक खूब त्रास जाता, खास कर सड्याच्या भागांचे लोकांचे आनी इवन वास्को पासून. आतां हे चलत आसा तुमच्या माध्यमांत, तुमी पासून खूब फावटी ते गोश्टी काडल्या, पण आमच्या म्युन्सिपालिटी थ्रू बाबा आतां आमी म्युन्सिपालिटी आमचें डिसिजन लागता म्हणून आमी तांकां चिंतलां कितें तांकां आपोवपाचें आनी तेंच्या बद्दल उलोवपाचें वयता कितें प्रॉब्लम म्हणून. कित्याक रस्त्यारूय वयता आनी आमकां तेंचे कडेन सहयोग काय मेळना. कितें जात जाल्यार प्लस म्युन्सिपालिटीकूच घाय पडटा, कित्याक बाबा तें हें पडलां तें पडलां काडपाक म्हणून आमकां तेंच्या वचून बाबा कितें जाय पडटलें तें आमी तेंचे उलयतले. प्लस कशें आहा तें उलयतले पोल्युशना बद्दल. मेन मुद्दो म्हटल्यार आमचो एसेसमेंटाची जी घरां एसेसमेंट आमी पयलीं सगळ्यांक लोकांक सांगून भोंवलेले आसा. प्लस आमची गाडी भोंवल्या आनी आमच्या वॉर्डान 2-3 पाटान आमच्या ऑलरेडी म्हाज्या वॉर्डान ऑलरेडी जाल्लेली आसा. आमकां एटलीस्ट 50 lakhs तरी येवपाचे आमच्या पाटाचेर, 2 पाटाचेर. अशें जर 25 पाटान जर आमचे जाले जाल्यार आमकां एक बरो एक बूस्ट मेळटलो. म्हणून तुमच्या माध्यमांतून हांव लोकांक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी तेंचे घरां ती एसेस करपाची. जे पोल्युशन आहा पळय आमचे घरांनी वयता, आमी जेवणाक वयता, अक्षरशः आमी ते शिता वांगडा हेज्या वांगडा खाता, पूण तेचेर आमचे एक्टिविस्ट भाव खूब हें करता, आवाज उठयता. पण हांवें त्या खातीर आमचे कौन्सिलान हें घातलें, अरे हें जर करूंक शकता जाल्यार वाय नॉट म्युन्सिपालिटीचो कितें तरी रोल आसपा जाय न्हू. जशें दोळे भागून आमी वयर रावंक शकना. सो आमी हांवें ते कौन्सिलान पॉयंट मांडलो आनी तेचेर म्युन्सिपालिटीचो कितें रोल आहा, कितें एक्शन घेवपाची. जो डे टू डे जे पोल्युशन रायज जाता तेजें आमकां कांयच खबर नासता. सो तुमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन बरया. आयज डिस्कशन केला तर एक बरो पॉयंट म्हणजे पोल्युशनाचेर. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की खुबशे आमचे सोशल एक्टिविस्ट आसूं न्ही सगळे हे इशू रेज करीत आसा. पूण आमकां खंय तरी दिसलें की म्युन्सिपालिटीचो रोल खंय तरी आमचो लिमिटेड जाल्लो आसा. इनफॅक्ट लिमिटेड न्हू तर कांयच आमचे तर्फे कांयच एक्शन जावंक ना. सो आयज आमी तेचेर खूब डिस्कशन केल्लें आसा आनी पोल्युशनाक कोणाचोच सपोर्ट आसचो ना केन्नाच. पोल्युशनाचे सगळे अपोजीट आसतले. तशें आयज आमचे सगळे कावन्सिलर जे आसलेले प्रेजेंट ते सगळ्यांनी ताका अपोज केल्ले आसा आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मॉनिटरींग स्टेशन्स आसा तेजी इन्फॉर्मेशन आमकां कांयच खबर आसना. सिन्स आमी अर्बन लोकल बॉडी आसा आनी आमकां हें कांय खबर ना कितें चल्लां तें MPD भितर पोल्युशनाचेर जावं किंवा हँडलिंग कार्गो हँडलिंगाचेर आमचे हेजार्डस कार्गो हँडलिंगाचेर. सो तेज्या लागून ही जी डिटेल्स आहा ती एवरी टायम टू टायम आमकां आमचे कडेन आसची म्हणून आमी तांकां डेप्युटी कलेक्टर आसूं न्ही, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसूं न्ही, तांकां सगळ्यांक बरोवपा खातीर केल्लें आसा. वागातूर दर्याचेर रोमियो रेस्टॉरंटाच्या दनयान अतिक्रमण करून केल्ल्या बांदकामाचेर पर्यटन खात्यान बुलडोजर घेवन आयलो. रोमियो रेस्टॉरंटाच्या दनयान रेस्टॉरंटा मुखार बेकायदेशीरपणान कॉन्क्रिटाचें बांदकाम केल्लें. कांय दिसां आदीं पर्यटन खात्यान तें बांदकाम मोडिल्लें. उपरांत मंगळारा उरिल्लें कॉन्क्रिटाचें बांदकाम पर्यटन खात्यान मातये भरवण केलें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पर्यटन खात्यान ही कारवाय केली. वागातोर ओजरान रोमियो लेन जे फामाद अशें रेस्टॉरंट आसा काही दिसां पयलीं बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट तसेच त्यांच्या बरोबर अंजुनचे काही पुलीस स्टाफ ह्या सगळ्यांनी मेळून रोमियो लेनीचे जे इल्लिगल स्ट्रक्चर जे आशिल्ले ते काही दिसां पयलीं डेमोलिश करण्यात येयल्ले. मदीं काही 10 दिसाचो गॅपा नंतर आयज अखेर जे इल्लिगल स्ट्रक्चर जे आशिल्ले ती ब्रेकर हाडून आयज सकाळच्यान
इलिगल स्ट्रक्चर तशेंच एन्क्रोचमेंट केल्ले आशिल्ले तेचे डेमॉलिश केल्ले आसा. सकाळी 10 वरांचेर ते आतां 6:30 वरां जाल्लीं आसा आनी हे जे डेमॉलिशन आसा ते आजून मेरेन सुरू आसा. थळाव्या जाग्याचेर गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट तशेंच अंजूनचे काही पुलीस उपस्थित आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. वास्कोच्या ओरोलाय बेलाबाय वाठारांत जमनीचेर मातयेची भर घातिल्ल्यान अंदूय वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जातली. ताका लागून तळाव्यांनी भिरांत उक्तायला. ह्या मातयेच्या भरावाक लागून फाटल्या वर्सा वाठारांतल्या कांय घरांक हुंवाराचो फटको बशिल्लो. देखून संबंदीत खात्यान ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी तळाव्यांनी केल्या. हे लँड फिलिंग जाला पळय हितून न्हू ह्या पावसान परत त्रास जावपाचो आहा. जसो लास्ट टायम जालो पळय तेज्याकून व्हडले डिजास्टर जावपाचे हांगा. व्हडले म्हटल्यार व्हडले. हे हांव मागता मामलेदारान जी पावसान डिजास्टर टीम करता पळय ती आतां करून धाडून तेजें इन्स्पेक्शन करपाची खरी गरज आहा. खरी डिजास्टर मॅनेजमेंट आतां धाडून आतांच तेजो व्हडले डिजास्टर जावच्या पयलीं हो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. खरेंच हे जे लँड फिलिंग केला ते सगळी माती काडची पडटली परत. हे हितून ऑक्के सायड हेंच्यांनी ऑलमोस्ट अर्दे शेत बुडयल्लेले आहा. हितून ही जी घरां आहा आनी हो रोड ऑक्को ब्लॉक जातलो पाणयान पावसान भरोन सगळें. तशेंच हांव मागता आमदारान हितून स्वता लक्ष घालपाक जाय आनी हे कितें आहा तें सॉर्ट आवट करप. तशेंच मागता लोकल कावन्सिलर तेणीय लक्ष घालून प्रेशर हाडून हें काम कंप्लीट कर. तुज्या वॉर्डान काम चल्लां हें अशें जाता म्हटल्यार तुवें स्वता लक्ष घालून आमदारा थ्रू मामलेदार डिजास्टर मॅनेजमेंट तशें WRD कडेन मागता हांव हेंच्यांनी लक्ष घालपाचें हितून. हे लँड फिलिंग जालां तें हें बंद करना जाल्यार खरेंच ह्या पावसान व्हडले डिजास्टर जातले. लोक त्रासान पडटले हांगासर. म्हाका काय आयडिया ना कोणी केला तो लँड कित्याक हांवें स्वता काय पळोवंक ना. पूण लँड फिलिंग जाला म्हणून हे म्हाका 2 दीस पयलीं हांवें एक बायट पळयलेली हांगा जाला म्हणून. हेर म्हाका कळोन येयलें की हांगा लँड फिलिंग जाला म्हणून. भरपूर ह्या फाटी भरपूर आनीक त्रास जावचे. लास्ट टायमूच पळयलेले घरांनी लोकांच्या पाणी गेले. गाडयो वचपाक त्रास जाल्ले. हांगाच्यान रोड अख्खो बंद जाल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें जम्मू काश्मीरांत 209 मुखेल उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुनयादी फातर बसयले. 3500 कोटी गुंतवणूक आशिल्ल्या प्रकल्पांचे हे उक्तावण जम्मू काश्मीरांतल्या MA स्टेडियमाचेर जाले. ह्या वेळार ताणें रामबाण जिल्ल्यांतल्या सांगलदान ते बारामुल्ला मजगती धांवपी रेल्वेक बावटो हुबोवन सुरवात केली. तशेंच सांबा जिल्ल्यांतल्या विजयपूर हांगा एम्स इस्पितळ प्रकल्प, चेनाब न्हंयचेर सगळ्यांत उंचायेचेर आशिल्लो रेल्वे पूल, IIM, IIT अशा कितल्याशाच प्रकल्पांचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते जाले. कलम 370 रद्द जाल्ल्यान जम्मू काश्मीर आतां उदरगतीच्या वटेन वता अशें उलोवप प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आज विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को इस मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है. ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है. जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया. जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है. कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं. और यही तो मोदी की गारंटी है. यही तो कमल का कमाल है. और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का. मुझे आप पर विश्वास है. हम विकसित जम्मू कश्मीर
बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। फातोर्डा वाठारांतल्या रस्त्यांचेर जावपी येरादारीची कोंडी सुरळीत जावपाक जाय जाल्यार पुराय फातोर्ड्यांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आशिल्ली सिग्नलां बसोवची अशी मागणी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या। तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या भितर पार्किंग वेवस्था आसतना भायर पार्किंग करतल्यांक दंड घालपाक जाय अशें आमदार सांगता। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर सिग्नल जाय, जे सिग्नल स्पिडिंगाक नो पार्किंगाचेर घालता जाल्यार ते तुका ताळो दिता। सरकाराची ऑर्डर आसता रिकवरी करपाक आनी रिकवरींग सरकारान ते 70-30 शेअरिंग करता। हो मॉडल पणजे आसा, हो मॉडल खंयच्याच आमदाराक नाका आसतलो, हो मॉडल हांव सरकारा कडेन मागता की हो हांगा हाडचो म्हणून। फातोर्डा एंटायर फातोर्डा जो ताणी थंय मेडशे केला तेच मनशाक हांगा हाडचो। तो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून केला तो फातोर्डा हाडचो एंटायर फातोर्डा जंय एंटायर म्हणून न्ही, जे रस्ते आमी वायडन केल्या जंय पार्किंग अवेलेबल आसा सोडून लोक रस्त्यार जे पार्क करता तांकां तालाव पडूंक जाय। कित्याक रस्ते जे वायडन केल्या हे लोकां खातीर केल्या, ते पार्क करपाक न्ही। म्हाका दिसता हांगा खूब भितर पार्किंग आसा, जावन लोक हांगा भायर पार्क करता, हांगा लोकांक तालाव पडूंक जाय। उठ्ठकर मागीर कळटलें कितें ते पडना तें म्हणसर कळना। म्हाकाय 2दा तालाव पडला मागीर इन्सिडंटली बांबोळेच्यान फास्ट वता म्हणून, आनी तो फारीक करतकर आतां हांव सारको थंय 60चे स्पिडीचेर चलयता। एकदां दाडो पडटकर तुका कळटा डेटरंट म्हणटा तो आसपाक जाय। आनी हांव मागता सरकारा कडेन एक टुरिस्ट सेल जे बाब बेन्झी बिहेव आसात मागला की आपले खोलवेचे काड म्हणून ट्रॅफिक सेल ते काडून ते फातोर्डा हाडचे। ते हांवें हाका मुख्यमंत्र्याक पयर सांगलां हातून कितें आमचे वोट ऑन अकाउंटाचे स्पिचीचेर, ते ताका नाका जाल्यार ते आमकां हाड। आनी मॉनिटरींग आमकां आतां नवें पुलीस स्टेशन कन्स्ट्रक्शनाक टेंडर पास जाता थंय मॉनिटर करूंक जागो जर ना जाल्यार आमचे गोंयकार घरान हांव जागो दिता पुलिसेक, ते बसून मॉनिटर करता। गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज लायक करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।